करणार होय. भाव भयणीनो, आमचो स्वामी आमचो सोडवणदार, आमचो स्वामी आमकां मोग दिलोलो काकुळदार. आमच्या काळजांत विविध तरेचो काळोख आसा. स्वामी आमच्या काळजांतलो आमच्या मोतींतलो काळोख धांवडाय. आमच्या काळजा मनांनी तुजो उजवाड फांकय. तूं आमचो स्वामी, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो मोग केल्लो काकुळदार देव. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां येता, तें विविध तरांनी येता. तें आमी आयकता आनी तें आमी पाळटा. स्वाम्या कडेन ही कृपा मागून आमच्या मोगाळ काकुळदार सोडवणदाराक मान करून हें भजन आमी गायन करया. म्हज्या उपरांत तुमी गायन करचें. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय, म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय, म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय. म्हज्या काळजाचो काळोख धांवडायलो, उजवाड फांकयलो ये सोम्या, उजवाड फांकयलो ये सोम्या, उजवाड फांकयलो ये सोम्या, उजवाड फांकयलो ये सोम्या. सांगाता. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें, आयक कशें केलें हांवें आयकलें. तूं आमचो
व्हड सडबणदार तूं आमचो व्हड सडबणदार मोग दिलो लोकांक उलदार मोग दिलो लोकांक उलदार मोग दिलो लोकांक उलदार मोग दिलो लोकांक उलदार सांगता तुजे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले तुजे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले हालेलुया 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 तुझे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले तुझे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय उजवाड फांकयलोय येसोम्या उजवाड फांकयलोय येसोम्या उजवाड फांकयलोय येसोम्या उजवाड फांकयलोय येसोम्या सांगता तुजे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले तुजे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले तूं आमचो व्हड सडबणदार तूं आमचो व्हड सडबणदार मोग दिलो लोकांक उलदार मोग दिलो लोकांक उलदार मोग दिलो लोकांक उलदार मोग दिलो लोकांक उलदार तुजे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले तुजे तावन आयले हांवें तें गायले आयकशें केले हांवें आयकले अर्गां तुका सुमयान जेजू तुका सुमयान जेजू वगडाप तुका सुमयान जेजू वगडाप तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमयान जेजू नमस्कार तुका सुमयान जेजू नमस्कार तुका सुमयान जेजू प्रणिपात तुका सुमयान जेजू प्रणिपात तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुति तुका सुमयान जेजू स्तुति तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू होसाना तुका सुमयान जेजू होसाना तुका सुमयान जेजू वैभव तुका सुमयान जेजू वैभव तुका सुमयान जेजू वाकणी तुका सुमयान जेजू वाकणी तुका सुमयान जेजू गायतां तुका सुमयान जेजू गायतां तुका सुमयान जेजू हरसितां तुका सुमयान जेजू हरसितां तुका सुमयान जेजू वर्णितां तुका सुमयान जेजू वर्णितां तुका सुमयान जेजू दिनवासतां तुका सुमयान जेजू दिनवासतां तुका सुमयान जेजू नावाडतां तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदितां तुका सुमयान जेजू वंदितां तुका सुमयान जेजू गाजयतां तुका सुमयान जेजू गाजयतां तुका सुमयान जेजू वाकणतां तुका सुमयान जेजू वाकणतां तुका सुमयान जेजू उल्लासतां तुका सुमयान जेजू उल्लासतां तुका सुमयान जेजू वगळसितां तुका सुमयान जेजू वगळसितां तुका
स्वामी शाबास की तुका स्वामी जेजू शाबास की तुका स्वामी जय जय तुका स्वामी जेजू जय तुका स्वामी जय जय तुका स्वामी जेजू जय 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 तुका स्वामी जेजू तुका स्वामी हालेलुया 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 देखून बसा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजो मोग करता दैवीक शब्दान तुका स्तुती करता म्हणजे सगळ्या सक्तेन हांव स्तुती करता जॉबा बरी हांव तुजी स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता मोरये बरी हांव तुजी स्तुती करता पावला बरी हांव तुजो मोग करता देवा हांव तुजी स्तुती करता देवा हांव तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत सोम्या जेजू तुज्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता म्हणा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सांगता देवा तुझी स्तुती करता मोग करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत दैविक शब्दान स्तुती करता म्हणया दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता सगळ्या सक्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता सगळ्या सक्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता
म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या रासांत पावता पर्यंत जोबा परी हांव स्तुती करता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता दाविदा बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता दाविदा बरी हांव आज नाचता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो तुझ्या राजांत आसता पर्यंत तुझ्या रासांत पावला पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रासांत पावता पर्यंत सोमिया म्हजो जीव पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रासांत पावता पर्यंत 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 देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रासांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर थोडो नियाळ करया. जाणवायच्या पुस्तकांतले वाचप आज अविचारी चिंतना, इंग्लिशान तशें बरयलां अनगॉडली मेन, अनसाउंडली रिझन्ड. अनगॉडली मेन रिझन्ड अनसाउंडली. असो अर्थ कितें? अनगॉडली म्हूण सांगल्यार देवाची वळख नातली, देवाची बिरान नातली, देवाची समजणी नातली, देवा विशयान कळीत नातली. असल्या मनशां पासून आमी मागोवंक जाय. आमकां देवाची वळख आसा, आमी देवाची मनशां, देवाच्या सुरपायाची, देवाच्या सरक्याची, हाची आमकां वळख आसा. देवाक अर्गां, ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. रिझन्ड अनसाउंडली, जायत्या जाणांक सारकी समजणी ना, लॉजीक ना म्हणटा आमी. लॉजीक समान थिंकींग ना, कितें कितें उलयतात, मतीक आयिल्लें उलयतात, सारकें चिंतप नातलीं मनशां. ही थोडे वटेन डेंजरस जावंक पावतात. असल्या मनशां खातीर आमी मागोवंक जाय आनी देवा कडेन आमी म्हणूंक जाय, देवा तुजी वळख तुवें म्हाका दिल्याय, हांव तुजो भुरगो, हांव तुजो मनीस, म्हाका तुज्या विशयान जायती समजणी आसा, त्या देखून हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया. म्हज्या प्रमाणा हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, 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 हांव तुजो भुरगो देखून, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, हांव तुजो मनीस देखून, हांव तुका अर्गां दितां हांव सोमिया, तुजी सुरपाय आनी सारकें देखून, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, तुजो स्पिरीट म्हजे थंय आसा देखून, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, तुजो आत्मा म्हजे थंय आसा देखून, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, त्रिदादी तूं म्हजे थंयची येताय देखून, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया, जिविताच्या वुंड्या तूं म्हजे थंयची येताय देखून, हांव तुका अर्गां दितां सोमिया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमचें जिवीत मोटवें, आमचें जिवीत मोटवें. सांगया की आमचें जिवीत मोटवें. आमचें जिवीत मोटवें. आमचें जिवीत मोटवें. समामू समामू. आतां जेजू येवन सुद्दां 2000 वर्सां उतरली. ताच्या पयलें कितलो वर्स जाता हांव संवसार आसा, आनी ह्या 2000 वर्सां कंपेर केल्यार, ह्या ताच्या पयलें कंपेर केल्यार मनशा जिवीत कितलें लांब? 50, 60, 100, 80, 90, सड्ड म्हळ्यार 100, आनी अप्रूप खंय एक एकली 100 वयर. आनी सगळें कंपेर करता आसतना आमचें जिवीत मोटवें. आनी त्या देखून भाव भयणीनो, सिंधीच्या बुधवारा दिसा पयलीं उतरां आमच्या दोळ्या मुखार पोय सभा हाडटा. उडासकर मनशा तूं जावन आसाय धूळ, आनी धुळीक तूं फाटी बेतलोय. उडासकर मनशा तूं जावन आसाय धूळ, आनी धुळीक तूं फाटी बेतलोय. आनी हाका पुरक जावन सांत पावल म्हणटा, आमी मातयेचीं आयदनां, ह्या संवसारांत आमी मातयेचीं आयदनां, पूण सर्गींचें दिर्वें पुजोवन आसा हांव. ही कूड मातयेचें आयदान, ही कूड मातयेचें आयदान मातयेक वेता, पूण सर्गींचें दिर्वें आत्मो स्पिरीट देव आमचें थंय आसा, तें सासणाक बाळचें आसलें. आनी त्या देखून मार्काच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत 14व्या पंक्तींत जेजूची पयलीं उतरां मार्का प्रमाणे अशीं आसात. वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो, कृपेचो वेळ हो. कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां. देखून कितें करीचें आमी? ही कृपा आमकां मेळाचें जाल्यार, देवाचें राज आमकां मेळाचें जाल्यार, वेळाची भरती आमकां मेळाचें जाल्यार आमी पातकीचें न्ही बदलाचें, बरी खबर सत बांदीचें म्हूण सांगून मार्काच्या वांजेलांत पयल्या अध्याय 14व्या पंक्तींत आमकां उलो दिला. आनी परत दुसऱ्या कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 2ऱ्या पंक्तींत अशें बरोवन घालां, होस्सू तो आईन काळ, होस्सू तो आईन काळ, होस्सू तो सोडवणेचो दीस. आनी त्या देखून किर्तनांत आमकां सांगलां, आज तुमचीं काळजां धारून करिनाकात, आज तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्प्रचो ताळो आयकयात. आमी हांगासर आयल्या सर्वेस्प्रचो ताळो आयकोंक भाव भयणीनो. आमी हांगासर आयल्या हो वेळ सोडवणेचो म्हूण सांगून समजून घेवन. आमी हांगासर आयल्या देवाचें राज लागीं पावलां. हो वेळ कृपेचो वेळ,
पातकीजीनी बदलूंक बरी काबार सत मादू त्या देखून मालगड्यांनी बोवापुरबायन इंग्लिशांत बरयल्लें एक वाक्य आसा, लायफ इज मेजर्ड नॉट बाय इट्स ड्युरेशन बट बाय इट्स डोनेशन. जिवीत मेसचें लांबायेंत न्ही, वर्सांनी न्ही, जिवीत मेसचें जिवितान केल्ल्या समर्पणांत. तुज्या आनी म्हजें समर्पण पवित्र स्नानांत प्रारंभ जाल्लें. कितलीं वर्सां आमी जियेता म्हणलें गरजेचें न्ही, आमी कशें जियेता कितल्या समर्पणान जियेता म्हणलें गरजेचें. आनी त्या देखून हर एका दिसा आमी म्हणूंक जाय किर्तनांत म्हणल्या बरी, कितें म्हणूंक जाय, सर्वेस्परा तुनसो आमचो आसरो, सर्वेस्परा तुनसो आमचो आसरो, संततेच्या संततेक तुनसो आमचो आसरो. किर्तन 89 इतल्या पुरबायन विवर्शिला भावा भयणीनो, मोरणाच्या मिसावळार आमी गायन करता, लितुजी तोळ तोळ आमी गायन करता. कितें म्हणून गायन करता, आमची मनशा जिणी जाल्या एक सपण कशी, आमची मनशा जिणी जाल्या एक सपण कशी, वाळच्या उदका परी ती वाळोवन वेची, सकाळींच्या वेळार फुलता ती तणा परी, सांजेर बावोन सुकता ही मनशा जिणी. आमचे दीस भोव मोटवे बेगीनच ते सोंपतात. तुज्या रागाक आवक आमचे बेगीनच सोंपता. सर्वेस्परा देवा तुजी दाखय दया, तुज्या साकराचेर वोत तुजी काकुळत माया. हे मागणें भावा पुरबायचे मागणें भावा भयणो, किर्तन 89 किर्तनगार दिंबयेर पडून म्हणल्या बरी म्हणटा, सर्वेस्परा तुनसो आमचो आसरो, संततेच्या संततेक तुनसो आसरो. आमचे हात आमी जोडया, आमची मनशा जिणी देवाक आमी भेटोवया. आमच्या मनशा जिविताचे मोटवे दीस वाळच्या उदका बरी आनीक बावच्या तणा बरी म्हणलें मतीन दवरून आमची मनशा जिणी फळादी करूंक आनी ह्या मनशा जिणयेचेर देवाची काकुळट भरपूर तरान इस मागोवन हें किर्तन आमी सांगाता गायन करया. सर्वेस्परा तुन आमचो आसरो, संततीचे संततीक तुन आसरो. सकट सांगाता, सर्वेस्परा तू आमचो आसरो, संततेचे संततेक तू आसरो. सर्वेस्परा तुन आमचो आसरो, संततीचे संततीक तुन आसरो. सर्वेस्परा तू आमचो आसरो, संततेचे संततेक तू आसरो. मनशा जिणी जाल्या एक सपण कशी, वाळच्या उदका परी ती वाळोवन वेची, सकाळींच्या वेळार फुलता तणा परी, सांजेर बावोन सुकता ही मनशा जिणी. सर्वेस्परा तू आमचो आसरो, संततेचे संततेक तू आसरो. सर्वेस्परा तू आमचो आसरो, संततेचे संततेक तू आसरो. आमचे दीस भोव मोटवे बेगीन ते सरतात, तुज्या रागाक आमचे बेगीन संपता. सर्वेस्परा देवा तुजी दाखय दया, तुज्या साकराचेर वोत काकुळट माया. सर्वेस्परा तू आमचो आसरो, संततेचे संततेक तू आसरो. सर्वेस्परा तू आमचो आसरो, संततेचे संततेक तू आसरो. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची जिणी कश्टांनी भरली,
आमची जिणी कश्टांनी भरली म्हणी हांगे पटी आमची जिणी कश्टांनी भरली परत्या म्हणया आमची जिणी कश्टांनी भरली परत्या म्हणया आमची जिणी कश्टांनी भरली भाव भयणीनो तुमी हर एकल्याची तुमची जिणी दोळ्या मुखार हाडा आदल्या मनशाची जिणी मस्त कश्टांची म्हाका आतां 65 वर्सां जालीं आनी 65 वर्सां आदीं म्हज्या कुटुंबा भोंवती हांव वचन जाल्यार म्हजे दिश्ट कोणाय जाल्यार 65 वर्सां आदीं म्हज्या आवय बापायनी काडिल्ली मिनत कितली कश्ट कितले आमी 8 जाणां भुरगीं आमकां ल्हान व्हड करूंक काडिल्ली मिनत कितली कश्ट कितले सकाळीं 5 वरांचेर उठोवन घरचें पुरा काम करन इल्ली कसर इल्ली रांदय इल्लें माड तेणें इल्लें उदक तें बरें घाल सकाळीं फुडें बायसन गेलीं ती तांच्या कामाक आनी सकाळीं गेल्लीं 8 वरांचेर सांजेर 6-6:30 वरांचेर पाटी येवचें आसलें सगळो दीस गाद्यांत गी कुमेरीन गी थंय गी हांगा गी कोणाच्या घरा बगल्यार आमचीं कितलीं मनशां काम करून कश्ट काण भावार्थां ती जियेल्यांत बऱ्या करण्यांनी ती तांची जिणी सोंपयल्या म्हज्या भुरग्यांक 7-8 जाणां भुरग्यांक या 10-12 जाणां भुरग्यांक जम दिवन ल्हान व्हड करून शिकाप दिवन भावार्थ शिकोवन दोतोरनेक मिसाक आत्मीक संगतींक आमोरी तेर्स मागणें खंयच्या गितांनी सुरात केल्ली ना कश्टांनी ती जियेल्यांत कारण नातुरलो चिमण्यो खाण घेवन रातीक 8:30-9-10 वरां भितर न्हिदलीं जाल्यार पांत्यार परत्यान उठलीं कसलीं घरां तीं खाटलीं खंय आसलीं मांद्र्यो धरणीर मांद्री घालून हांतूळ समेत घालूंक नातलें सारकें कश्टांची जिणी काल आमी फेस्त आचरण केल्लें सांव जुजें पविसभेचो पात्रोन जुजे आमच्या दीसचो पात्रोन जुजे हर एका कुटुंबाचो पात्रोन जुजे हर एका दादल्याचो पात्रोन जुजे बऱ्या मोरणाचो पात्रोन आमच्या दिसीन कितल्योश्यो इगर्ज्यो सांजे भेटून दिल्ल्यो आसात कितलेशे संस्थे आसात कितल्योश्यो आस्पत्र्यो आसात कितलींशीं कोवेंतां आसात कितलींशीं इस्कालां आसात सांजुजे कश्टांची ताची जिणी कश्टांनी भरली ताची जिणी पूण देवाच्या अखंड भावार्थाची जिणी ताचें व्यक्तित्व पळया तो एक नितीवान मनीस जस्ट मॅन शेगुणी मनीस इंग्लिशांत जस्ट मॅन म्हणून सांगल्यार सर्व शेगुणांची दाली म्हणून अर्थ ताचें कितें तूं उणेंपण ना म्हणून अर्थ थोड्या मनशांक जस्ट मॅन हो लायला जुजे एकलो नव्या सल्ल्याचो पोरण्या सल्ल्यांत आसात आब्राम जॉब हे नितीवान मनीस जस्ट मॅन जुजे विश्वासी मनीस आ फेथफूल मॅन विश्वासी मनीस तो आ गॉड इज ए जस्ट गॉड आ गॉड इज ए फेथफूल गॉड हे शगूण ताचे ते आसले आमचे दिया हे शगूण आमी सोम्या कडेन मागया जुजे खालतो मनीस हंबल मॅन खालतो मनीस सादो मनीस आ शुक्रार न्ही आदी शुक्राराच्या दिसा आमच्या कुटुंबांनी आनी एक तेर्स म्हणसो आसलो कसो तेर्स तो जेजूच्या काळजाचो पवित्र काळजाचो तेर्स जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स म्हणटले आमी म्हण हांगे कण तेर्स आदल्या उडास आसा तुमी सुरवेर म्हणा मागीर तुमी म्हणा 5 पटी म्हणचे न्ही गे जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळज सारकें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळज सारकें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळज सारकें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळज सारकें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळज सारकें मोरयेच्या दुलोबी काळजा जुजे देवाच्या खुशे खालती मान घाल्लो मनीस ताका स्वप्नां पडटात सो स्वप्नेली उठ वच उठता आनी बेता खंय वेचें कित्याक वेचें कशें वेचें सवालां बिलकूल तो विसारिना तो खालती मान मात घालता दाय वील बी डन तुजी खुशी जावं जुजे मौन व्यक्ती तो उलयना
उतरान तो मावन पूण कार्यान तो तुर्त. थोडी मनशां उतरान बारी तुर्त आसतात, कार्यान बारी मावन आसतात. चड उलोवची गरज ना, कार्यान कर दाखोवची गरज. काल एक व्हिडिओ आयिल्लो भोव अपूर्बाय सुदानसो व्हिडिओ, 1 मिनटी ना 45 सेकंड, आनी तातूंत इतलोच विशय दिला, मावूनपण गरज. मावूनपण गरज. जायते फावटी आमी मावून रावचें पडटा भावा भयणीनो. अशें म्हणटात जायत्या सवालांक 2 जापी खंय, एक मावून रावचें आनी एक हांसचें. एकच मावून रावचें नाल्यार हांसचें. जायते समस्या पर्याय जाता. तुमी ट्राय करा घरांनी, बाफीर गजेन तशेंच. हांवें केली म्हणचें फादर तुमी मावून आसात, उलयनात. भुरगीं सक्कडी बरी सवालांक जापी बरयनात न्ही. हर एका सवालांक जाप दिचें म्हण आसाय. थोड्या सवालांक मावूनच जाप, थोड्या सवालांक स्मायलूच हांसोच जाप. मावून रावचें, मावून रावचें, मावूनपण. आजकाल बारीक कश्ट मावून रावचें म्हण. आवाज संवसारात आवाज भरला, आवाज चडला. रविन्द्रनाथ टागोर नांव आयकलां तुमी? रविन्द्रनाथ टागोर आमचो राष्ट्रकवी. तो राष्ट्रकवी. ताणें मस्त गितां बरयल्यांत, मस्त गितां बरयल्यांत. ह्या गितां पैकी एक भोव अपूर्बायेचें गीत आसा. इंग्लिशांत आसा, कोंकणींत आसा. आतां कोंकणींत ते भोवशे म्हणनात, आतां एक एपडी म्हणटले. इंग्लिशांत आदीं जावन म्हणटले, सेमिनारी बी आसता आमी म्हणटले हांव. बारी अपूर्बायेचें तें, बारी अपूर्बायेचें तें. बाय हाटा म्हाका आतां ही. हॅव यू नॉट हर्ड ही सायलंट स्टेप्स? हॅव यू नॉट हर्ड ही सायलंट स्टेप्स? ही कम्स, कम्स, एवर कम्स. ही कम्स, कम्स, एवर कम्स. Every day and every time, every moment and every time, He comes, comes, ever comes. He comes, comes, ever comes. Have you not heard His silent steps? Have you not heard His silent steps? He comes, comes, ever comes. He comes, comes, ever comes. तो येता, सदांय येता. मावूनपणांत येता, मावूनपणांत येता, आवाजान न्हय. प्रवाद्यांक जायते फावटी मावूनपणांत हो देव दिश्टी पडलो. चिंतून पळया, मोइजे त्या दोंगराचेर, सिनाय दोंगराचेर कितले दीस, कितले राती मावूनपणांत, मावूनपणांत देवा भेटुल्लो. तो एलियास प्रवादी त्या हांगा गुह्या आनी मांठ्या आसा न्ही, सगळ्या मांठ्यांत देव मावूनपणांत भेटुल्लो. मावूनपणांत, शांतपणांत. जायते फावटी आमी शांत बसचे, मावून बसचे, कुर्सा दिश्ट घालीचे, सक्रामेंत दिश्ट घालीचे, आनीक कितें आमकां संदेश देव दिता ते आमी आयकचे. पूण मावूनपण गरज. आनी देखून भावा भयणीनो, सांजुजेक मावूनपणांत न्हिदलो म्हळ्यार न्हिदतना मावूनपण पडया. आवाज आसाय न्हिदेंत, आनी त्या वेळाचेर मावूनपणान देव उलयता, देवदूत उलयता, आनीक स्वप्नां म्हाका संदेश दिता. एकांतार कोंकणींत आसा, म्हज्या उपरांत तुमी म्हणयेत. पयले फावटी हांव म्हणटा. काळजान मोज्या तूं ये सोमिया, आत्म्यान मोज्या तूं राव दनिया. तूं ये सोमिया, तूं ये सोमिया. एक एक लायन म्हज्या उपरांत म्हणा, हात जोडून भक्तीपणान म्हणा. काळजान मोज्या तूं ये सोमिया म्हणा. काळजान मोज्या तूं ये सोम्या, आत्म्यान मोज्या तूं राव दनिया. आत्म्यान मोज्या तूं राव दनिया. तूं ये सोमिया. तूं ये सोम्या. ये सोमिया. तूं ये
सोम्या काळजान काळजान मोच्या तू ये सोम्या अज्ञान मोच्या तू राव सोम्या तू ये सोम्या तू ये सोम्या जुजे प्रामाणिक वावराडी जुजे एक प्रामाणिक वावराडी जो सुटसुडीत आ सिन्सियर वर्कर परिश्रमी व्यक्ती तो ॲक्टिव्ह लिस्नर बरें करून आयकता आजकाल आयकोनचे बारी उणें जाला उलोवचें चड जाला आयकनात आयकचे आयकोनचें वर्तें देणें एक शेगूण तो बरें करून आयकता आजकाल परिश्रम उणें जाला आयकोनचें उणें जाला आवाज चडला उलोवचें चड जाला देवाचो थाळो देखून आयकना अंतस्करणाचो थाळो आयकना अंतस्करणाचो थाळ्याक आज धाडटी जाल्यान मनशां भाव भेडीनो परत आमी म्हणया काळजान मोच्या तू ये सोम्या अज्ञान मोच्या तू राव सोम्या तू ये सोम्या तू ये सोम्या मोरयेचें व्यक्तित्व कश्टांचें देखून आमी म्हणटा गुरसामुळी दुखी माता कंतिश्ट माता चिंतेस्त माता उबी रावची माता कित्याक तिचो पूत कुर्सार कळटा ती आस्कार सोडटा सुस्कार सोडटा ती खंतीन बुडोवन रुदान करता तिचें काळीज बालयन फापसिलां हा कितली खंत मोरी भोगता हा कितली दूख मोरी सोंसता ती कळवळटा आनी त्या देखून आमी म्हणटा कुर्सामुळी दुखी माता एक दोन चरणां गायन करी आंगी सक्कड सांगाता मेळून कुर्सामुळी दुखी माता ब्रदर सायमन म्युजीक दिया कुर्सामुळी एक दोन चरण आमी गायन करया मोरयेचे कश्टी आमी नियाळया त्या पुरवां 25 तारखेर मोरये गिजबी हाडिल्लें फेस्त पवी सभा आचरण करता अशें म्हणटा आसतना मोरयेची जिणी कश्टांनी भरलेली पूण बरवशान भरलेली ती भावार्थान भरलेली ती अखंडपातयेन भरलेली ती आमची जिणी कश्टांची जाल्ल्या वेळार मोरी माय आमकां मजत करून दी बरवशान जियोंक आदार दिवं दी कुर्सामुळी एक दोन चरणां म्हणया आमी कुर्सामुळी दुखी माता कंतीस चिंतेस उबी रावता पोत कुर्सार कळटा हाकी दुख मोरी भोगता हाकी तू माता सोस्ता एकल्यास पोता सांगाता बाबीनो जिणेन कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कितें गायन करता तोळ आमकां मोगाचे कंतार जावन आसा जिणेन त्या कश्टा वेळार दुखांनी भरतात दोळ्यांनी भरतात दुखां सूख आनी दूख रचलोलो तस्सो सांबाळता सदां देखून तूं चंचल जायनाका तूं कंगाल जायनाका कित्याक सोमी म्हणटा संवसाराच्या आख्खेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा ताळणें सांपडतना अनकारांत पडटा आसतना कुर्साची सावळी आमकां दिशा दाखयता हें बोवापुरबायचें कथार जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां हर एकल्या बायपड म्हळ्यार गोत्त आसा आमचे कश्ट आमची बेजारी आमची निराशा हें सोम्याक भेटोवन सोम्या आमी चंचल जाय नाशें कंगल जाय नाशें तूं आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण सांगून सांगाता सक्कडी घट्ट ताळ्यान गायन करया जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखां
दुखाणी सुख रचलो तो सांभाळता सदा छिणयेंतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखाणी सुख रचलो तो सांभाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुझ्या तळ्ळेंत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळ्ळेंत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुझ्या त्या पयलें वाचप आमकां सांगता प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया प्रामाणीक मनीस आमकां हरकत जाता तो आमच्या सालीक आड रावता तो आमकां गुन्यांवकार करता अकमानांनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करिया ताची सोंसणीकाय आमी पारकिया लजेच्या मरणाचें परमण ताका दिया बाबळीनो जायत्या वर्सां आदीं बरयल्लीं उतरां आज धर म्हूण सांगून रूप आमकां दिसतात प्रामाणीक मनशांची परिक्षा जाता आमी जायतीं जाणां प्रामाणीक मनशां आनी आमच्या सोंसणीकायेची परिक्षा जाता कितली सोंसणीकाय आमकां गरज जुजेक सोंसणीकायेचो व्यक्ती मोरी सोंसणीकायेची व्यक्ती जेजू सोंसणीकायेचो व्यक्ती सोंसणीकाय पेशन्स एंड पेशन्स तुका हर एकल्याक जशें म्हाका कितली सोंसणीकाय जाय भुरग्यांतय सोंसणीकाय दादल्या स्त्रिये मदें सोंसणीकाय शेजारच्या मदें सोंसणीकाय ऑफिसांत कुजनांत काम करतना सोंसणीकाय वाड्यांत संघ संस्थांनी काम करतना सोंसणीकाय फिरगजेन समाजेंत वावर करतना सोंसणीकाय कितली सोंसणीकाय रे पावना आमचो देव आमकां सोडून घालिना आमचो देव आमकां सांडिना जायत्या प्रवाद्यांनी कितली सोंसणीकाय दाखयली म्हळ्यार आमी जाणाव जेरेमिया प्रवाद्या पट्टू बांयकूच व्हरून घालो देवाचेर विश्वास दवर नाका 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 हांव भुरगो म्हाका गाग आसा म्हूण सांगून ताणें देवा कडेन परतलें तरी देवान वस म्हजो प्रवादी म्हूण तुका नेमला म्हळें आनी तो देवाचेर विश्वास फातीर दवरून गेलो ताका तांणी पट्टू बांयक घालो
एक सुरू तो जालो आमच्या जिवितांत असली गणितां जायतीं आसात भाव भयणीनो, जायतीं गणितां असली आमच्या जिवितांत येतात. आमची मनशां आमकां साडून घालतात, आमचो लोक आमकां साडून घालता, आमच्या विशयांत अपप्रचार करता, आमच्या विशयान नाका जाल्लें उलयता, राखून रावतात. हाचें आमी कितें इल्लेशें सोरणें घडटा गी पळया, ताका पट्टू बांयक घालया, ताका लटून घालया, ताका नाच करया, ताचे खबरो करया, सगळ्या संवसाराक गाजोवया. आजकाल मिडिया बारी पावरफूल आसा पळया, खंयचें सत खंयचें फोटी जायत्या आमच्या लोकांक समजना. आनी ह्या वेळाचेर तीर्प दिता हांव आनी कितलेशा लोकांक अनीत जाता, अन्याय जाता. आमचो देव नितीचो देव, अनीत अन्याय खंडन करचो देव. आमी दिबी घालया, आमच्या जिवितांत अशें घडटा आसता आमी कितें करया. बोवा पुरब्याचें गीत आसा आनी त्या गितांत हांगासर लिखलां प्रवादेचीं उतरां तीं एक आवय तरी सांडीत आपणाच्या दुदाच्या बालशाक, पूण हांव तुमकां सांडिचो ना, कित्याक हांवें तुका विंचला, म्हज्या हाताचेर तुजें नांव हांवें लिखलां, तूं म्हजो, तूं म्हाका मोगाचो. हांव तुका राखतां, हांव तुका सांबाळटां, हांव तुज्या सांगाताच आसा, संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो. जुजेवासाक पळया कसले पुरा पास मांडले जुजेवासाक. आमचो पात्रू आमचो मोगासो, तो म्हाका चड मोगासो, कित्याक ताचें फेस्त म्हज्या बर्थडे दिसा जानेवारीच्या 16 तारखेर ताचें फेस्त. त्या दिसा तो मरण पावलो आनी त्या दिसा म्हजो जल्माचो दीस, आनी देखून म्हाका ताचें चड अभिमान. हरी एका दिसा जुळास काडटा. आज ही सकाळीं हांवें सकाळीं 5 वरां पावणे 6 वरां पर्यंत मुक्काल वॉक करचें आसता. आनी ह्या वेळाचेर साजू सेवा साडेक एक दीस खडन आसतना हांव मागतां, उडास काडटा. तसो तो मोग म्हाका आसा, कित्याक हांगात पळया तुमी ह्या गुड्याक ताका हाड न्हू. एक सुर्या सुवातेर आतांत हांगासर येवंक थोडी बडी कश्ट जातात म्हणटा आमी. त्या वेळाचेर कशें आसलें, हांव 38 वर्सां आदीं फजीरांत दिवोको नासलो, बत्ती 38 वर्सां आदीं ह्याच वेळार डिसेंबराच्या 5 तारखेर एप्रिलाच्या 20 तारखे पर्यंत 4.5 म्हयने हांव सबारपटी हांगा आयिल्लो आसा ह्या मुडपूच्या गुड्यार. त्या वेळार कसो आसलो, आतां कसो आसा, एक बांयक तिडीचे जाल्यार बारीक कश्ट आसले जायते, आनी बरो छापकाचे रूख आसले, आनी बरो रानां बोली आसली, येवची वाट बारीक कश्टांची आसली. आज मस्त जरीच जाल्या, पूण तितल्या वर्सां आदीं जाणा तुमी चरित्रा, मस्त वर्सां आदीं घडिल्लें तें घडीत हांगासर आनी एक सुर्या जाग्याक हाड, ताका नपयस करया, ताका नाश करया, ताका लागाड काडया म्हणटाना ताणें दिंबी मारली, देवाक उलो मारलो, आनीक अजाप घडलें. तें अजाप हरी एकल्या बरें कळीत आसा. देखून ताच्या सांगात देव आसलो, जेजू आसलो, सोमिया आसलो, स्पिरीत आसलो, एक देव आसलो. मोरयेमाची मजत ताका आसली, आनीक सांता भक्ताची मजत, देवताची मजत ताका आसली. ताणें ताका राखलें. तसो देव आमकांय राखतलो. ते कंथार आमकां धैर्य दिवन दी, बुजवण दिवन दी, घटाय दिवन दी, बोळ दिवन दी, आमची सकत जावन दी. अर्थाब्रितारांत ते कंथार आमी म्हणया, हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडिचो ना तुका, हर मनीस अनत करीत तरी हांव तुका अनत करचो ना, म्हज्या बाळा, म्हज्या भुरग्या. संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करीताना तरी आनंदूनय म्हाका. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करीताना तरी आनंदूनय म्हाका. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विंचला, आदर्शांनी तरी हांव तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. सांडीत गी एक आवय
नेणट्या बाळाक आपल्या हांव साडी तरी हांव साडी सोना हांव साडी सोना हो संसार तुका साडी तरी हांव सोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका आनातूनय म्हाका आनातूनय म्हाका. हर जोड आमी मागया भाव भयणीनो, जायत्यो गरजो आमकां आसात. संक्षिप्त रान सगळ्या पवी सभे खातीर, पाप सेवा आनी सर्व बिस्पां कार्दिनालां ह्या जाकां खातीर, सगळ्या धार्मीक लोकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, पवी सभेच्या भुरग्यां खातीर, सगळ्या संवसाराच्या मनशा कुळा खातीर, सगळ्या सृश्टी खातीर, आज मुस्लिमांचे बेस्त तांचे खातीर, आमचे वर जायते हिंदू लोक आसा तांचे खातीर, विविध तरांचो लोक आसा तांचे खातीर, धावेच्या क्लासच्या भुरग्यांची परिक्षा काल प्रारंभ जाल्या तांचे खातीर, आनीक विशेष तरान हांव आतां भायर सरतना दुबय तावन अर्दो घंटो फोनाचेर उलयलो म्हजो इश्ट. अर्दो घंटो खरें म्हणटा तो. दीस वेतना परिस्थिती पाड जाता ता फादर. आमचें काम आमी लॉकडावनचेर आसा, बेगीन आमी गांवाक येवचें पडटा. कितें दान धर्म तुमकां आमी केलां, आमकांच आतां भद्रती ना जाल्या, आमी कश्टार पडली. हांव भाव भयणीनो, टेक इट सिरियस. हांव 15 दीस जाता इगर्जेन हर एका मिसाळ सांगता आसा, टेक इट सिरियस. आमी जायते सुखाचे दीस पडयले आमच्या गाल्फागारा धर्मान. आमचो लोक हांगा गाल्फाक गेलो, कश्ट काडले, मिनत काडले, कश्टाची जिबेन ते जिवेले. गांवाक येताना ते आमकां कळना तांचे कितले कश्ट. तुमी वसा गाल्फाक वसा, मस्त पटीन गेलां. हर एका फिरगजींत आसतना व्हडले व्हडले योजनांक, इगर्जेचें योजन जावन दी, हॉलाचें जावन दी, इस्कालाचें जावन दी, दान धर्म जमो करूंक हर एका फिरगजीतान हांवें सुरू केलें. म्हजें पयन गाल्फाक 93 इसवेंत, आनी तो म्हाका फकत 32 वर्सां प्राय. आतां 33 वर्सांनी कितलेशे फावटी गाल्फाच्या कितल्या गांवाक हांव गेलां, कितलेशें दान आमी थंयच्यान ओट्टूकर हाडिल्लें आसा बऱ्या कामा खातीर. आनी कामां जालीं आतां. हांव एकलो मात न्ही, कितलेशे पाद्र्या, धार्मीक लायक लोक वचोन गाल्फांत कलेक्शन करून आमची देशज्यो, आमची इगर्ज्यो, आमच्यो हॉलां, आमची इस्कालां आनी कितें सगळीं आमची जिवीत कितलें सुदारलां, कितलें बरें जालां. आज तांकांच तीर्नां जालां. बिरमोतांची इस्रायलांत तुमी जाणात, आमचो लोक 25-30 लाख रुपये पर्यंत दिवन 1-2 वर्सां तांणी काम करीचें तें सेटल करचे खातीर. पाप बिरमोतांची तांची गजाल पळया. आनी इतर गांवांनी बिरमोत लोकांनी कितले कश्ट काडून, मिनत काडून तांचें कुटुंब बरें जायचें म्हूण सांगून, तांणी बऱ्या फुडारा पावचें, तांच्या भुरग्यांक बरें लिसांव दिवचें, बरें फुडार दिवचें म्हूण सांगून काडली मिनत कितली, कश्ट कितले. आज तांचे कश्ट पळया. आमकां इल्लो प्रभाव पडला, मात इल्लोसो प्रभाव. आमी खाली गॅसा विशयान तामाशे करता, खुशालाय करता, जोक करता, पूण हे गॅस म्हणलो विशय न्ही हो. पळया तुमी, मुखले दीस, कठीण दीस येतले. जर तर आमी मागना, आमी प्राजीत करना, आमी देवाक उलो मारना, आमचे एक दीस बारीक कश्टांचे जातले. बरें कर, सिरियसली उडास काडा, मागा मागा मागा, घरांनी तेर्स म्हणा, मागणें करा, प्राजीत करा, हेठी झूज आखेर जावं दिवन मागा, निरंतरी मागा भाव भयणीनो, नाजाल्यार बारीक कश्टां पडटा. हांव तुमकां मागो उलो दिता म्हज्या एका मोगाची इश्टा बसून. ताणें म्हाका गेल्ल्या फिरगेजीन मस्तो आदार दिला. आतां फाटल्या 5-6 दिसां हांव ICU तो आसा. घट्ट आसलो. कितलेशा पाद्र्याबांक, ज्येश्ठांक आनीक गव्हर्मेंटाचे ग्रांट हाडूंक, तें हाडूंक, हें हाडूंक, फिरगेजीची पत्रां वेव्हार करूंक, खंयचें असाध्य जाल्लें साध्य करूंक ह्या म्हज्या इश्टान मिनत केल्ली. म्हज्याच जिवितांत 2 फिरगजेनी दस्तावेजा पेपरांक एक्की सारकी नातल्या वेळार, हे असाध्य म्हूण सांगल्या वेळार, हे जायनंत म्हूण, इम्पॉसिबल म्हूण सांगून वडिलांनी सांगल्या वेळार ह्या म्हज्या इश्टान तें साध्य जाता फादर, करया फादर म्हूण सांगून म्हज्या सांग आतां वावुरलो, पेंकट बांदुरलो. फाटल्या 25 वर्सांत हांव आतां कांगाडी आस्पत्रेंत 5-6 दिसां आतां ICUंत आसा. जिणे मरणा मदें झुजल्या बरी. 3 बोटी हांव गेलो, म्हाका दुखां देंवता ताचे विशयांत सांगतना. आनीक अगत्य मागणें हांव कलमाडी गेल्लो काल. पोर सांत अंतोनिच्या नोवेनाची मीस मिरारी गजींत मंगळार हांव म्हाका भेटोवंक आसले. थंय कलमाडींत आज हांगा आनी आमच्या इगर्जेन सेबास्त्यांवा कडेन हर एका दिसाच्या मिसा वेळार
आणि मस्त लोकांकडे मागा 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 फकत प्राय 58 आणि जायत्याच्या जिवितांत साधन करचे आसा करतेत आसलो तो एकच फावटी मावून जाला कश्टांत आसा कुटाम रडटा म्हजे लागीं म्हणटा मागा फादर ओन्ली प्रेयर्स कॅन सेव हिम ओन्ली प्रेयर्स कॅन सेव हिम मागया मागया आमी एकामेकांक कोणी आमचेर मागोवंक विसरना कोण आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणा मागता भासयलां जायते जाण आमचे मागोवंक विसर जायत्या जाणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा जायत्या मातसो मागता मागता भासीत आमकां उडास विसरता सक्कडी मागणी भाव भयणीनो उडास आसली उडास नातली सक्रामेंताक समर्पिया आनीक एक 15 सेकोंडां हात जोड मावूनपणी उडास काडन ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधनाचें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंत आमी गायन करया. देवा विचित सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळदांस आमची ती आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्नाक आमेन. वाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या सोया कृत्या सोम्याची निसायकी विची महिमा ताची करताम का विस्मी
पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसना वाकणटा ताची बळवून काय गावया नोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया ताळे उबारून सोम्या करसिया हात वयर उबारून ताका बोब मारया सर्वामी मेळून ताका वरलिया उपकारान ताच्या अर्गामी दिव्या गावया नोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमची सोबे आसू बावडीनो जेजू जीवशी मारूंक हर प्रयत्न चलतले पूण आयचो वांजेल निमाणे उतर सांगता तसो वेळ येवंक नातुरलो तसो वेळ येवंक नातुरलो हर एका एक वेळ आसा म्हणटात आनी पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत हर एका एक वेळ आसा म्हूण बरें विवरण दिल्लें आसा आमच्या जिविताचो वेळ केदळा कसो येता तें आमी नेणाव सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा आमी मातयेचीं आयदनां तो कुंभार त्या देखून आमी आमकांच देवाच्या हातांत ओपून दिवया आनी ताच्या कुशे प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक देवाचो आदार मागून आनी प्रत्येक तरान देवासाची मजत मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या पातकांचे आमी दुग्धन देवा लागचें हें भक्साने मागया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेधा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतो तोंडान विसरू वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट आमी प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोवन तुज्या परजे देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साथ धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पयले वाचप
जन्वाच्या पुस्तकांतलें अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपल्या मदें ते म्हणटात, आमचें जिवीत मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें. मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे साळीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सुरेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केडणार जाला. ताणें एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्या सोंसूंक जायना, कित्याक ताज्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय आनी ताचो वांटो वेगळोच आसात. आमी नीज म्हूण तो लेखता. आसूं वस्तूतावन आपूण पयस रावता म्हणले भशेन आमच्या वाटातावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बगी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापोय म्हूण बडाय करता. ताची उतरां खरी की म्हूण आमी पळोवया. ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतालो आनी ताज्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतालो. आत्मनांनी वळवळ्यांनी ताजी परिक्षा करया. अशें ताजें लीनपण आमकां कळीत जातालें आनी ताजी सोंसणीकाय आमी परकिताल्या. लजेच्या मरणाचें फर्मण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. ही तांची चिंतना, पूण ती सगळी वांकडी, कित्याक ताज्या खोटेपणान तांकां कुर्डे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनात. भगतपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां बरवसो ना. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पत्तेन येना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कंती दुखनी भरवताल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखनी सोमी लागींच आसा. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारांत तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पर काण दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. श्लोक. कंती दुखनी भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखनी भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. बरोसो काणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंत मेळटा ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पर्श ताका निवारता. श्लोक. कंती दुखनी भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळीं ताजी हाडां तो राखता. तांचे एकच एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सरेस्पर राखता. ताज्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच शिक्षा लावचो ना. श्लोक. कंती दुखनी भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना. बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी जेजू गालिलेयांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका ज्यूशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणे भोवंक ताका मौन नातल्ले. जुदेवांची सोलोवची तांबाची परब लागीं पावलेली.
पूण ताचे भाऊ परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हे आयकोन म्हळें, ते जिवशी मारूंक प्रयत्न करनासात हाकाच न्हय वे, तरी तो हांगा बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात. होच क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय? तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणा, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकीय कळीत आसचें ना. देखून देवाळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हणें, हांव कोण आनी खंयत हांव आयलां म्हूण तुमी जाणात. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेबोंद. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक थोडे प्रमुख विशय आयच्या वांजेलांतले काडया आनी ताचेर ल्हानसो नियाळ. पयलें, जुदेव ताका ज्यूशी मारूंक सोदताले. जुदेव ताका ज्यूशी मारूंक सोदताले. जेजूची प्राय कितली ते धाडा? सदां एक 33 वर्सां प्राय. जेजू तरणाटो, 33 वर्सां म्हळ्यार तरणाटो. हे ताचे मुखामळ पळया, ते हांगा आमी कितें पळयता, हांव सुबित तरणाटो, धडंग जीव ताचो. आनी तो कितें करता? तो सर्वांक बरें करीत वेता. तो सर्वांक बरें करीत वेता. तर ताचे अपराध कसलो? ताचो अपराध कितें? सगळां बरें करच्या मनशाक कित्याक जीवशी मारतात म्हणलें सवाल न्हय. सो अपराध कितें म्हळ्यार तो साबाताचो कायदो पाळटा. साबात पाळीचे. साबाता विशयांत मस्त रुली रेगुरो नियम आसली. साबाता दिसा काम करूंक नजो. आतां जेजू काम करता, कसं रे काम? बरीं कामां करता तो, करून असो अपराध. दुसरें, देव आपणाचो बाप म्हणटा. देव लोकांक देव आतां आमच्या बोरी मुस्लीम लोकांत अल्लाह म्हणटात पळय. अल्लाक देवाक पूत आसूंक कशें साध्य? देवाक कशें पूत आसचो? आनी विशीं काय म्हणटा, तो आपणाकच देवाक समासम करता. हांव आनी बाप पूत समासम. हें देवांक बारी मार्गायेचें जुलाब न्हय तें. देखून तांणी मतलब केलो ताका मारूंक. आतां आमी जायते फावटी म्हणटा, हांव भुरग्यांनी फातोर मारचे खंयच्या आंब्या रुखाक? गोड आंब्या रुखाक की पुलचाट आंब्या रुखाक? आमी भुरगीं आसतना फातोर मारल्यात न्ही आंब्या रुखाक. काय एक आंबो पडत जाल्यार बारी खुशी आमकां आंबे खावचे. आतां तो वांगलाप ना म्हणया. आमच्या काळाक आमी पाटींगेर आमकां कळटा, जोर वारें येताना आंब्या रुखाक असो रावचें आनीक आमी मागणें करचें आंबे पडच्या खातीर. सो जेजूची जिणी भोव आपुरबायची गोड जिणी सगळां बरें करता. आनी देखून बरें केल्लें जायते फावटी पळोवंक जायना. आमच्या जिवीत अशेंच घडटा. आमी बरें करतना आमकां फातोर मारचे मनीस आसात की नात? सगळोच अनुभव न्ही आमच्या एकल्याचो अनुभव. आमी काय करता? आमकां निरासपण येता. आमी बरें करचें, थोडी सोड सोडटात, थोडी करीत वेतात. ते म्हणून दीत अशेंय म्हणचें आसा. पेटो गोंगता म्हूण सांगून मुंदासून गोवता तुमकां. सो ही आमची जिणी. आजकाल उलयतल्या मनशां बारीक कश्ट, शर्माव सांगतालें कश्ट. कित्याक म्हळ्यार हें रेकॉर्डींग आसल्यार हांवें बारी जागृतकायेन उलोवचें जायतें. खंय खंय पावता. आनीक आयकल्लीं मनशां थोडी वणखाण घेता तांच्या आंगार आनी आमी बारीक कश्टार पडटा. तशें दुसरो विशय परत्यान येता आमकां. जेजू धैर्यान उलयलो. जेजू धैर्यान उलयलो. तो बहिरंग उलयलो. तो उक्त्यान उलयलो. आज मस्त जाणां भितरल्या भितर मस्त उलयतात, भायर तांबू काडनात, भायर उलोवंक जायना, बेन दिसता तांकां. म्हाकाय बेन सांगलें न्ही,
असले बरो आसल्या ते नासल्यार हांव बरें करून उलयतां ते आसल्यार म्हाका कावजेणी म्हाका भिरांतच कित्याक मरता म्हजो वांसो म्हाकाय आशा सो सत उलोवंक आजकाल कितली पाटी करतात सत उलोवंक पियेतात न्ही देखून मावून रावतात आनी म्हणटात बऱ्या मनशाचें मावूनपण बऱ्या मनशाचें मावूनपण बरें करतल्या मनशा म्हारग पडटा आमी जेरुसाच्या स्त्रिये भाशेन आहा पळय तांकां आमकां आमी कंपेर करूंक जायना स्त्रियांक मुखार वचोंक नातरले तो दादलो संवसार मेल डॉमिनेटेड सोसायटी ती तितलें जेजू फाटल्यान रोडून गेल्लींत बारीक व्हडलें साधन जायतें पूण आज आमी कितें साधन करता रुमा भितर बसून मोबायलाचेर पाप बिरमत तशें जावनूच आसतलें अशें जावनूच आसतलें अशें बोर आमी सैलाप उलयता पूण खंय अवकाश मेळत जाल्यार धैर्यान उलोवचीं मनशां आनीक अनीत अन्याय जाताना धैर्यान उलोवचीं मनशां कितलीं आसात अशें म्हणटात फादर भियेनाकात फादर आमी तुमचें सांगात आहा फादर आमी तुका मागता फादर आमी आसा मागता तें सांगून बारी सुलाब पोटी मारतना गडपां करतना कोबरो करतना झगडें करतना विभजन करतना सतुकूल धरचें धैर्य बरें केल्लें सांगचें धैर्य शांती राजी समाधाना खातीर करचें धैर्य एकवट हाडूंक पॅकाट बांदचें धैर्य तुका आनी म्हाका आसा गाय निमाणें ताचो वेळ येदोळी येवंक नातुरलो ताचो वेळ येदोळी येवंक नातुरलो हर एकल्याकी एक निर्दिश्ट वेळ आसा बरें आयकूंक वेळ आसता थोडी थोडी बरेंत आयकता आमी वायट आयकूंक की आमच्या जिवितांत वेळ आसता जैताचो वेळ आसता जैत दाजारांनी होगोळसूंचे सलवणीचो वेळी आमकां येता भलायकेचो एक वेळ घट्ट झाडांनी आमकां काही ना पातर मारले कडप मारले काही जायना पूण कडपी आतां जाल्यार असले मनीस ओडत तुमकां सांगलें पळय केदाळा कशें घडटा म्हूण आमकां कळ्ळां भलायकी वन मनीस एकूच पटी पिडेक कश्टांक अनवरांक बली जातात संभ्रमूंक एक वेळ आसा रडोवंकी एक वेळ आसा 10 जाणां सांगाता खुशी पावूंक वेळ आसा एकसूरपणांत मावूनपणांत रडण्यांत करसूंक ही वेळ येता आनी ह्या विशयांत व्हडली पट्टी हांवें सांगलें तुमकां बळें हांवें ती सगळी पट्टी हाडीचे म्हणून आहले म्हाका टायम मेळो ना ते बरा कडेन रेफरन्स काडूंक ती आसा एक्लेसियास्टिकल बूक म्हूण आसा तो आसा सदांच्या वाचपांत ती पट्टी येता आमच्या वेळाक आमी राखून रावचे मेळिल्ले बरे अवकाश गळचिचे उपरांत सुरसूचे न्हय बरें करून कितले संदर्भ आसात आशावादी जावन बरोवशी मनशां जावन आमी 1-2 ल्हानश्यो काणयो मागीर राखेर करता 2 माणके सांजेर वॉकाक वेतले 2 माणके सांजेर वॉकाक वेतले खंय वॉक करून करून पुरो जालें तांकां आतां भूक लागली एका ब्राह्मणाच्या घरा गेले खंय ब्राह्मणाच्या घरा वयर शिंक्यार शिंके म्हणचे आदी उडासाय तुमकां कळटा की आतांचें कळना शिंके म्हळ्यार शिंक्यार थंय ताक दही पुरो आसता पळय ताची मोडकी हाडली खंय त्या मोडके उडले ते भूक लागली इल्लें खावंक घट्ट केलें एकल्याचें बोट जड जालें आनी म्हणूंक लागलो जालें म्हजें जालें आनी म्हाका कांय करूंक जायना पांय बडय रे म्हणटा आनी एकलो पांय बडय रे पांय बडयल्या कुडले लोणी येता त्या लोणयेर बसून टाक्क उडोवन अशी येत रे आनी खंय पांय बुडोवचे जालें म्हजें सत्यानाश जालें हांव मेलो हांव गेलो घेत्त पडलो खंय आनी एकल्यान पांय बुडोवंक सुरू केलें बडयले 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 काल येता ताक जाता आसतना लोणी येता त्या लोणयेर बसलो खंय टाक्क करून उठून गेलो खंय भायर त्या माणक्याची आमी देख काणगेची आनी एक माणक्याची काणी एक माणको पट्टू बांयक पडलो वयर आसले माणके म्हणटात खंय जालें 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 तुजें जालें जालें जालें
हे अशें करतना आपणे ताणें सादान कर न्हय तो माणको टाप भायर आयलो की कणयेंत हांव उरल्या पुरो अजाप जालें वय रे तुजें जालें तूं गेलोय म्हूण आमी सांगता न्हू तूं कितें साट्ट उठलोय वये हांव केप्पो म्हाका तुमी सांगलें आयकोंक उत्तुना जाल्यार हांवें चिंतलें तुमी वयर ये म्हणटा म्हूण सांगून हांव केप्पो म्हाका आयकोना देखून हांव राप्पा उठलो कितें संदेश मेळटा आमकां मामा मस्तपटी आमी केप्पे जायचे पडटा मोने जायचे पडटा नाजाल्यार त्या माणक्या बरी आमी गुणयेंत पडोवचें पडटा बरो देव बरें इनाम आमकां दितलो आमचो वेळ एक दीस येतलो त्या वेळाक आमी राखून रावया पूण आमकां संदर्भ मेळटा आसतना हो आमचो वेळ हो संदर्भ मेळ्ळा आमी सोड सोडचो न्ही आमी सादान करिजेत म्हूण सांगून मुखार या आमेन. वायट अण्णा मी आयल्या अत्रेगान ओपून दिता कल्तुताचेर काणिकांचेर बापा तुझे दैवीक बेसांव कल्तुताचेर काणिकांचेर बापा तुझे दैवी बेसांव मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू संगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू संगी दिता तुका यासर्गी बापा मोगम सो आटापून आसा तो सोडून दी प्रत्येक सांदी सारके तुझे आमचेर येऊन दी तो सोडून दी प्रत्येक सांदी सारके तुझे आमचेर येऊन दी मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू संगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू संगी दिता तुका बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मरण आनी महिमेक आमचे निक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आपल्या परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका मानवलें. यशशे गूण आमच्या काळजांत वाडय नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू सेवासा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केले. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Pavit, 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 darbaraso सर्वेस्पर तू, सर्गाणी संसार बरा तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीच्या वाणातच ताणें काल्स घेतली, कोणोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबरताचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता, तुझे पुन्हा जीवन पोर आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कुडां रगत सेवतली आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केबे तुमी जे विसरलेले तुझ्या पय सभेचो उडास कर. लुय आमच्या भगन बापा पिटर आमच्या गोवडीयोपा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगान वडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकोत कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समयिस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समयिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खरी मरी देवाची माये सांगती ती सोपती बगेवन सुसे बगेवन तरंगतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बाप सर्व बंधन आनी भयभाव तुका ससनाच्या ससनाक. सरपेडेस्तां बसून कस्ततेल्यां बसून परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां बसून समयाचें केलें प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनी जिवितान सबस काही आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता ती तुज्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवया, बरो हांसो दिवया आनी शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमचो सोडवणदार. ताका सेवची आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका फावना पूण तुज्या उतांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या हे बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका. येसुमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका. फुलोन येवची झाडां सूर्या कुशीन घुंवता तशें सोम्या मोन हे मोचे तुकाच तेरा लेता. हे सोम्या येण्या तुझ्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका.
सोडून आसो दिवो उसवाड दिवन परसळता तुझे अस्कर जीवो मोसो मोगान तुझ्या सोबता येसो मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुझ्या ये बेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका जशे आता केळचे वीणे माधुरनाद उठयता तशे सगळे जीवन मुझे वगळीक तुझी गायता येसो मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुझ्या ये बेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका येसो मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुझ्या ये बेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका आम्ही प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दादोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमीन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यांनी सुफळ करो. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां तो फावो करो. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदांच तुमचे सवे आसो. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे भडका. एक घडी भर बसया. ह्या पवित्र थळार सांजुजे वासबापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयलेले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावन दी म्हणून मागता आनी आशेता. आयच्या दिसाचें भक्तीपण सोलोवन व्हेल्ले भोव मानादीक बाप सिप्रियन पिंटो प्रस्तूत पेर्मानूर फिरगजेचे विगार जावन ते सेवा दिवन आसात. तशेंच मंगळूर दक्षिण वराड्याचे विगार वार जावन ते सेवा दिवन आसात. खंडीत जावन तांची वळख कोणायकी कर दिजे म्हणून ना, कित्याक म्हळ्यार व्हडा संख्यान आज तुमी आयल्यात जाल्यार दोन कारणां आसतलींच. पयल्या सुवातेर आत्मीक बरेपण जोडूंक आनी दुसरो
उद्देश कितें आसा जाल्यार तांची वळख तुमकां बरी आसा, तांणी भक्तीपण चलोवन व्हरची रीत तुमकां कळीत आसा. देखून आज तुमी तांचेर अभिमान दवरनी आयल्यात म्हणून खंडीत जावन हांव पाती येता. आनी ह्या वक्ता आमी तांचे लागीं विचारतना खुशयेन ते ओपल्यात आनी आयचें आराधन भोव अपुरबायेन तांणी चलोवन व्हेलां. जिवितांतले जायते मिस्तेर नियाळ करच्याक एक अवकाश तांणी आमकां करून दिला. सांगात आज आमची अंतर मुळां आपुडचें तसलें आराधन आज तांणी आमकां चलोवन व्हेलां. सांगात आज अपुरबायेन हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलां. ह्या वक्ता ह्या पुनशेता सुरेक्टर मानादीक बाप आसिसी रेबेलो तशेंच सांगात याजकांच्या नांवान तशेंच जमलेल्या सर्व भक्तिकाच्या तर्फेन फादर तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान सर्व जैत आमी मागता. कुमसराक सांगातपण आनी कुमो केल्ले फारांगी पेटे कोवेंताचे याजक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक बाप अनिल तुमकां ह्या वक्ता देव बरें करूंक म्हणटा. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्लो मानेस्त विजय आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक कंतारां टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्या विनिशा डिसोजा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो मानेस्त नायनल, ते डिवायन वर्ड चॅनला प्रसार करचो मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूंक म्हणटा. सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या बाळूक जेजू सुनांगळ वाड्यागारांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या हप्त्यांत शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा सा अंतोन आर्कान वाड्यागारांक आसतली. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या, दान मिसांक घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासाव वाचच्या, काणीक एकठांवच्या, दानारुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. एप्रील म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलान थंयसर विकरावपाक आसात. जर तुमकां गरज आसात ते तुमी घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर हॉलांत थंयसर तांची सेवा दिवन आसात. थंयसर तुमी वचून ताचो फायदो तुमी जोडचो. प्राचीत काळार हरी एका शुक्रारा 10 वरार कुर्सावाट, कुमसारां 10:30 वरार आराधन, मेस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. सांगातास धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत थंयसर तुमी दिव येता. मार्च म्हयन्याच्या 29 म्हणजे 29 तारीखेर थाळयांचो आयतार आमी संभ्रमता. त्या दिसा तुमी तुमच्याच फिरगजेंत मिसाक वेचें, पूण सांजेर हांगासर 3:30 वरार आमच्या मुडीप इगर्जेतावन पुनशेता पर्यंत आमी कुर्सा वाट चलोवन व्हरता. देखून ह्या कुर्सा वाटेंत भाग घेवच्याक जेजूच्या व्हड कुर्सा सांगात आमचे ल्हान कुरीस घेवन सांगाता सोमकोवच्याक आत्मीक बरेंपण जोडच्याक एक अवकाश आसा. देखून तुमकां ह्या कुर्सा वाटेन भाग घेवच्याक मोगाचें आपोवणें हांव दितां. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानींक आनी जेवणा बाबतीन आयवज दिल्ल्या दानींक आमी मानाची वात हाता वांटतेल्या. देखून नांवां आपयल्ल्या भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक तुमच्या लागीं विनाती करता. तशेंच आयचे प्रधान याजक मानादीक बाप सिप्रियन पिंटो हांणी वात दिवच्याक तांचे लागीं खालती विनाती करता. शुक्राराच्या जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां डेनियल प्रिन्स लोबो फजीर 1000 रुपये, नाव नाका म्हणून बेळा फिरगजेचो 500 रुपये, झेवियर बरेटो गोवा 500 रुपये, मेल्विन नोरोना अग्रार 2000 रुपये, डायलिश डिसोजा पेर्मानूर 1000 रुपये, एल्विन डिसोजा पावूर 5000 रुपये, जेरोम मोरास मडेंत्यार 500 रुपये, ओलिविया मोरस मडेंत्यार 500 रुपये, नाव नाका म्हणून मिया पदावतावन एकल्यान 500 रुपये, सिल्वेस्टर मोंतेरो वर्काडी 500 रुपये, एलिझा डिसोजा कोमंगळा 500 रुपये, नवीन रोज
एलियार पदावू 1000 रुपये, आयरिन मोंतेरो कोमंगळा 500 रुपये, नॉर्बर्ट डिसोजा नित्यादार 100 रुपये, प्रिन्सिया शायनी मॅनेजर्स लोरेटो 3000 रुपये, ग्रेसी डिसोजा जेवणा बाबतीनं 30 किलो तांदूळ दिला, प्रिन्सिया रेगो कुलशेकार 500 रुपये. सर्व दानेक तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा, तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबादारांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां तशेंच सांजुजे वाजबापाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच मानाची वात वांटल्या मानादीक बाप सिप्रियन पिंटो तुमकां ह्या वखता देव बरें करूंक म्हणटा. सर्व आमी उबी रावया. सांजुजे वाजबापा होगळा पानी मातुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडी नाका. दया करून बसया. मुखाच्यानो ह्या पवित्रार आयिल्ल्यांनी बरोवन घाल्ली ते सवा तशेंच तांच्या काळजाचे यात्रेक हे सर्व सकट बरयल्लीं आसा सांजुजे वाजबापाक भेटोवच्याक ताच्या मुखांत्र देवातो अनुसार बरेपण तांकां मेळच्याक. देखून जें कितें सर्वांनी हांगासर भेटयल्लें आसा जुजे वाजबापाच्या पांयां तळी भेटोवन आमा समेस्तां सांगाता मेळोवन ह्या सर्व गरजांनी ताचेर पातयो नाशिल्ल्यांक बरेपण मेळोवन दी आनी तो दितलो म्हणल्या विश्वासान ताका आमी भेटोवन दिवया. मोगाचेनो फाटल्या दिसांनी हांगासर बरेपण मागून एका ल्हान भुरग्याक मेजर ऑपरेशन जावंक आसलें. डेनिशा एक घडी मुखार पळया. ताच्या पांयांचें ऑपरेशन मेजर सर्जरी. ताचे पांय हांगासर ऑपरेशन करच्या पयलें ताच्या आवय आजी आनी हांगासर येवन फादर आमच्या खातीर मागा जाय म्हूण ताणें सांगल्लें. आनी आज तें भुरग्याच्या पांयांचें ऑपरेशन जावन बरें जावन जुजे वाजबापा कडेन उपकार बावडूंक आज तें हांगासर पावला. तुजो पांय तितके दाखय पुता. आज तें बरें जावन चलोन हांगासर येचें म्हणून तेच्या कुटुंबांदारा सोबें तें हांगासर पावला. आनी फाटल्यान एकलो मलगडो मनीस थंयसर तुमी पळयल्लें एकलो पडुल्लो सबार तेमतावन खाटयेर आसलो. ताची एक आशा आसली हांव जुजे वाजबापाच्या थळार थंयसर चलोन येता. ताका एक उबें रावयत गी मामा थंयसर फाटल्यान बसलाय नाकाक बँडेज घालून आसा गे तो एक कडेन थंय तूं उबें राव. खंय आसा तो? हां सबार तेमतान खाटयेर आसलो. बरो जावन हांव जुजे वाजबापा लागीं पावता म्हणून आयच्या दिसा निर्धार रिक्षार येवन थंयसर गेटी कडेन देंवल्लो. चलोन येता आसतना पडोवन नाका किलो मार जालो. हांव चिंता थंयसर ताच्या आंगांत आशिल्लें घट जाल्लें रगत इल्लें भायर वचून आनी आतां नितळ रगत ताच्या आंगांत भरसून हांव चिंता मुखल्या दिसांनी रिक्षाय नाका कांय नाका. तो चलोनूच सगळी वाट हांगासर येवचें तसलें एक भाग देव ताका खंडीत फावो करतलो. फादर म्हाका ह्या जाग्यार चलोन येचें आसलें म्हूण चिंतून हांव चलोन आयलो. पूण कितें गी वाटेर पडलो. पूण व्हडना पडलो जाल्यारय तो हांगासर सगळ्या मिसाचेर आसा आनी ताका तें बरेंपण जुजे वाजबाप खंडीत जावन ताका दितलो. आनी मोगाचें न्हू तांच्या संगता बरेंपण जाल्ल्या सवें हांगासर उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्लीं आसात. ड्रायव्हींग टेस्ट पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, आंगडीचें काम बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात, बरी भलायकी दिल्ल्या पासत अर्गां, 5 जाणांनी मागलो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. आनी आतां गरजां पासत 7 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 14 जाणां परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवन उत्तीर्ण जावच्याक, 6 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 14 जाणांनी आशिल्लें तांचें काम तांकां मेळच्याक, इंटरव्यू पास जावच्याक
एकल्या बऱ्या मनान इस्कालाक वेचाक 6 जाणां परगांवां वचून विजा मेळच्याक 2 शाबितेन परगांवां वेचाक उद्यमांत वावरेड्याचें संगतपण मेळच्याक 5 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक भलायके पासत 30 आनी 7 जाणांक भुरग्यांक आवय बापाय भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला तेकांक एलर्जी गूण जावच्याक एकल्याचे मानसीक वत्तड उणा जावच्याक तेकांक सरतराचे पिडा गूण जावच्याक 6 जाणां BP नॉर्मल येवच्याक 2 साखरेची पिडा गूण जावच्याक 2 डायबिटीस पिडा गूण जावच्याक 2 शिराची पिडा गूण जावच्याक एकल्याक हाडांची पिडा गूण जावच्याक 5 जाणांक कॅन्सर गूण जावच्याक एकल्याचे PCOD गूण जावच्याक तेकांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक एकल्याक फिट्स गूण जावच्याक एकल्याचें ऑपरेशन आसतना सिस्ट गूण जावंक मागोन आसा एकल्याक ऑपरेशन आसतना दोळ्यांचे दिश्ट मेळोवंक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावच्याक एकल्याचें ब्रेन हॅमरेज गूण जावच्याक 2 बरी न्हीद पडच्याक एकल्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक 4 कोंकली तकली पडापड शेळ गूण जावच्याक एकल्याक टॉन्सिल गूण जावच्याक 2 सुडाळ उलोवंक जावच्याक एकल्याक गोमटी दूख गूण जावच्याक एकल्याक काळजा संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 2 हातापायांक बळ मेळच्याक 2 पोट दूख गूण जावच्याक 2 किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक एकल्याची अनकेटीक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 2 पेंकाट दूख गूण जावच्याक एकल्याक गर्भांत उदेले गिड्डे गूण जावच्याक एकल्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 4 पांयांचे दूख सूज आनी गांठी दूख गूण जावच्याक 2 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक एकल्याक बाळटेर बऱ्यान जावच्याक एकल्याचे म्हयन्याचे एका चलयेक म्हयन्या संबंदीत ताच्या पिडेतावन ताका गूण जावच्याक कुटुंबा संबंदीत सर्व थरांच्या समस्यातान मुक्ती मेळच्याक एका कुटुंबाक 2 कुटुंबां संबंदीत तक्रार सारके जावंक एका आशिल्ल्या चलये संगी लग्न जावच्याक तेकांक लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक 2 कितेंच अडकळ नासतना लग्न जावच्याक 6 जाणांच्या मोतीक शांत समाधान मेळच्याक 4 कुटुंबांत शांती समाधान एकवट राज करच्याक एकल्या चिंतलें काम बऱ्यान जावच्याक एकल्याच्या वायट सवयेतावन ताका सुटका मेळच्याक एकल्याची आर्थीक अडचणेतावन सुटका मेळच्याक एका जोड्या मदें मोग सोडदोड आसूंक 2 अमल पियोवणेत आनी सोडच्याक 5 जाणां परगांवांत जावचें झूज रावच्या खातीर मागोन आसात आंगडींत बरो व्यार जावच्याक एकल्याच्या बोरान बरें उदक मेळच्याक बांयंत बरें उदक मेळोवंक तेकांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 2 नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक एकल्याचें घर काम बऱ्यान जावच्याक एकल्याक कुडती केसीन सुटका मेळच्याक 4 ग्रीन फारी करूंक तांक लाभच्याक एकल्याक आंगड आनी घर भाड्याक वेचाक ह्या सर्व तेसावांनी आनी हांगासर आशिल्ले आमी सर्व आमकां हर एकलो आमची एक ना एक गरज घेवन आमी हांगासर आसा आमच्या सर्व गरजांनी जुजवाज बाप आमच्या खातीर विनंती करून दी आनी सांगात आज कितें सर आशोन हांगासर आसात मोतीची कुडीची भितरली या कितें सर पिडा ह्या सर पिडेतान आमकां सुटका मेळटा म्हणल्या बरवशान आमी एकामेका खातीर मागया आनी प्रत्येक जाण बायल्या गांवांत जावचें तें झूज देव शांत रितीर तें अखेर करून दी ह्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावं दीत म्हणून आमी दिमी घालया एक आमच्या आपा 3 नामान मरये ह्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावं दीत आनी थंयसर झगड्या वरवीं गायल्ल्या कश्टांतल्यांक बरेंपण मेळोवन दी आनी कितें सर आशेन आमी हांगासर आसा आमच्या काळजाचे अत्रेक देव सुफळ करून दी म्हणून एक आमच्या आपा 3 नामान मरी आनंद बापा हात वयर घालून आमी एकामेका खातीर मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव
सांजुजे वास बापाची लदेन सोम्या काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळत आमची कर सांतेसिमा त्रिंदादिये खास देवा काकुळत आमची कर गोंयच्या बेनेवलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर दुबळी खायाची जिणी जियोसो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर सगळ्या खेनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर मोरयेमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंकाक वचोन नाश जावन वेचो कातोलीक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर कोंताचें भक्तीपण आदार नमोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर देवाचेर बाबार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनी वरां धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पासोत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयेन आयकमका येसुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकुळत आमची कर नोवेनाचे मागणे सर्व आमी सांगाता मागया ये सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आणि सर्गीत हांव देवाची बेसावा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमची क्रिस्ती जिणेक मेलफंत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुजे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट होगडायिल्ल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडली हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उरबेस्त कर पेल्याचे बाचे चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांचे जिणेंत नवो बरोवसो हाडलोय जेजूच्या बावडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारिफा शिकयलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कसल्यातय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास या संवसारी देवाचे हाते तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजी सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय हांव तुजी मुगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घडोवन आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ये घडये या म्हज्या गरजां बसोत देवा लागीं विनंती कर या भक्ता सर्व आमच्या खासगी मागण्या बसोत आमी आमचे इरादे सांजुजे वास बापाच्या रेलिके समोर देवाक आमी भेटोवन दिवया आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात आमचे लागीं साबार जाणांनी मागूंक विसारलेले आसा पदरापान आराधना वेळार उसारले थोडे इरादे आसात ह्या आराधनाच्या सुरवेर उसारलेले सर्व इरादे आसात ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात सबार युवक युवती फुडारा पासोत आशेवन आसात गल्फ गांवांनी जावचें झुजू रावचें पासोत मागया सांगात आमी म्हणया
सांजुचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींस पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर्व पासांतावन आमकां राखून भर बावळटाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशी एक दीस या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवनची बाग आमकां मेळची कर. समयाच्या नामी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या बिनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आमची पिडा घूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. प्रार्थुया. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरीची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्मेचें बळ मेळो. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे गती विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र वा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासयल्ल्या घरांत भाग्यवनपणाचो मुकोट जोडूंक सासणाक संतोष भोगूंक पावो पावो. आनी त्याच सडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. करो तुशी जालोय संदेश तुजो प्रसार केलोय विज्ञान द्वारान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्या मोखा आदार तुवें दिलोय. सांजुजे वास बापा होगला आनी माण तुका कृपा मागून दी बापा. विज्ञान सांडी नाका सर्गीच्या वाटेन चलोंक शिकय पाताक सांडून आधार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उरपाक माया मोगान सोलूंच्याक मागून दी कृपा. सांजुजे वास बापा होगला आनी माण तुका कृपा मागून दी बापा. विज्ञान सांडी नाका
Susewas Papa Matao Besao Sufol Kuru Mogamisa Devachi Kushi Ami Kalsamcha Devi Kurpa Magundi Mundlali Matao San Susewas Papa Hogla pani mantuka Kurpa magundi bapa Vignan sandinaka Jesus socorro tushi saloi sandesh taso prasar keloi vignan varan kashtani dukha dubल्या धाकट्या मुखादातू मेदिलोय सांज सेवास बापा Hogla ani matuka Kurpa magundi bapa Vignan sandinaka Sanzu sevas papa Hogla ani matuka Kurpa magundi bapa Vignan sandinaka Santa Joseph Azare Daiva chitta palakare Kripaya bedi nidire mage Kashtadalli rakshise mage Mughal putra sove Karmuri Ashirvantiya Sans Devas Papa Bhagavan Kursachi Kurvein Vyaram Kamcha Deva Amcha Dasmanantle Bapachi Butachi Ni Povitratmechina Viyam